सुरुवातीक प्रवेश गीत घेऊया. हे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानू, ह्या आधुनीक संवसारांत मनीस आपली मूत वापरून जायतें कितें करूंक शकता, पूण ह्या सगळ्याचो धोनी देव आनी ताचे मजती विणें आमी कांयच करूंक शकना. आयचो विशय सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर, ताचो मोग करुया. हेंच सोद समजूंक आनी जिवंक आमकां आमंत्रण आसा. आयज तरणाट्यांचे सेवेक भेटलेलो आयतार आमी मनयता. तरणाट्यांच्या जिवितांत देवाक खिरीतूच जागो आसा. तांचो देव अणभव वेगळोच आनी ती देवाक आपल्या जिवितांत खिरीतूच तरेन विंगयतात. ह्या देव अणभवांतल्यान तांकां आपल्या जिविताचो अर्थ मेळूंक तांचे पासत आमी देवा लागीं मागुया आनी संतोशान ह्या मिसांत वांटो घेवया. आयचो आयतार तरणाट्यां खातीर भेटलेलो आयतार आमच्या गोंयांत सगळ्या आमच्या गोंयच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. आनी अदीक करून आमचीं भुरगीं तरणाटीं जी क्रिस्मांक तयार जातात तांचे खातीर मागुया. बरे भाशेन ही तयारी करून क्रिस्माचो संस्कार घेवंक तांकां तयार जावंक आनी अदीक देवाच्या मोगान ती वाडोवंक तांचे खातीर मागुया. आनी जायते फावट आमी देवा सवे मोग दाखोवंक चुकल्या देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. मोगाला जेजू, तुजो मोग सुपूर्ण. तुवें शीम नासतना आमचो मोग केलोय. तुजो मोग राग दवरिना, ओ भेदभाव करिना, ओ आपलेच चिंतिना. तूं आमकां असलोच मोग दुसऱ्या सोबे दाखोवंक आपयताय. पूण असल्या मोगाक वेंग मारूंक आनी तो जियोंक आमी जायते फावटी उरल्याव. आमकां बोगोस सायबा. सोमया Krishna
तुया सौर पोदवेदार देवा आमच्या काकूत सारा बापा तुझ्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता तुवें बासायलोलें सूख चडोवंक आमी धांवतना वाटेर आडलोन पडना जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान दुसरे सुमतीच्या पुस्तका वेलें वाचप पोरजे कडेन उलोवन मोइसेसान म्हणलें सर्वेस्पराक तुज्या देवाची भिरांत दवर आनी हांव तुका फरमायता ते कायदे ताचे आनी आज्ञा सगळ्या तुज्या जिवितान सांबाळ तूं तुजो पूत आनी तुज्या पुताचो पूत अशें तुमी लांब आवक जिवंक पावतल्यात इस्रायेला ती आयक आनी जतनायेन सांबाळ हे भाशेन तूं सुकेज जातलोय आनी तुजी संसोद मोव आनी दूद व्हांवतल्या देसांत वाडटली अशेंच सर्वेस्परान तुज्या पुर्वजांच्या देवान तुका बासायलां आयक इस्रायेला सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या बोलान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायता ती उतरां तुज्या काळजान पोंचोवन दवर देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें बोल सर्वेस्पोर म्हजें खडप म्हजें कोश्ट म्हजो सोडवणार म्हणल्यार म्हजो देवूच जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां तूं म्हजें खडप हांव ताका शेरोना येतां तूं म्हजो दार म्हजो बळिश्ट आदारी म्हजो किल्लो म्हजो आसरो ताका सगलो मान फावो सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्यान दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां सर्वेस्पोर म्हजें खडप ताचें नांव व्हड जावं देव म्हजो सोडवंडार ताचें नांव व्हड जावं आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जोयत दिलां आपणें विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां जबाब सर्वेस्परा तूं म्हजें बोल हांव तुजो मोग करतां
हेब्रोवांत पळयलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, ते पयले यादनीक जायते जावन आसले, कारण ते मरणाक लेगून तोगोन आसले. पूण जेजू सासणाक उत्ता देखून ताचें यादनीकपण सासणाचें. म्हणटूच आतां आनी सदांकाळ आपणा उदेशीं देवा सोयशीं वचून सोदतात तांकां तो ताळूंक दिवंक शकता, कारण ताचे खातीर देवा मुखार विनोदी करूंक तो सासणाक जिवो आसा. खरेंच असल्या महायाज्ञिकाची आमकां गरज आसली. पवित्र, निरपराधी, निश्कलंक, पातकी मनशां थाव कुशीन काडलेलो, स्वर्गा परस वयर उबारलेलो. तो हेरा याज्ञिका परी न्हय. ताका पयले सुवातेर आपले पातका खातीर आनी उपरांत पयचेच्या पातकां खातीर दिसान दीस येवन भेटोवची गरज ना, कारण हें ताणें आपणाकूच येवन करून एकेच पावटी केलें. समृद्धीन नेमलोले याज्ञीक सगळे ओस्कोत मनीस, पूण समृद्धी उपरांत आयले ते समृद्धीचे उतर सासणाक सोपून जालोले उताक नेमतात. देवाचें उतर हें. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतले. Sorbes por तुमचे सोबे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेलाक, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे म्हूण व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्रान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, तो एकलोच आनी ताचे भायर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या बोळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतान पयस नाय. आनी त्या फुडें ताका विचार करूंक कोणाकूच काडी जायनासलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Tuka Krista.
प्रितीच्या बाबा आयचो सेवादोर पयली आनी वयली आज्ञा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आनी पयली आनी वयली आज्ञा म्हणल्यार सर्वेस्पोर आमचो एकलो सर्वेस्पोर. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या मनान आनी सगल्या तुज्या बोळान तुवें ताचो मोग करूंक जाय. हे असली चाल तांची सवय आसली. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तकांत मोजेसान सर्वेस्पोरा एकल्यास देवाचो मोग कर, ताच्यो आज्ञा सांबाळ म्हूण आपले पोरचेक शिडकायतालो. अशें केल्यार जिवितान लांब आनी एक सुकेस जिवीत फावो जातलें म्हूण तो तांकां आस्वासन दितालो. तें आमी आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां. आनी हेच वाचप आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान परतून हीच चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जेन्ना कोण एकलो धर्मशास्त्री ताचे लागीं विचारता पयली आनी वयली आज्ञा खंयची, आनी जेजू ताका हीच आज्ञा सांगता. सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या आत्म्यान, सगल्या तुज्या बोळान, सगल्या तुज्या मनान सर्वेस्परा देवाचो तुवें मोग करचो. आनी एक ताचे सारकी आनी एक आसा, तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो करचो. आनी हे भाशेन पेलो कोण गाय म्हूण दाखोवंक एके ओपारींतल्यान बरे सामारितानाच्या तो ताका दाखयता. पेलो कोण गोज्जेक सांपडलेलो आसा तो जावन आसा पेलो, ताचो आमी मोग करूंक जाय. अशें आयच्या दिसा आमकां खेरीत भाशेन ही शिकवण दिल्ली आसा. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. तो लायक इनसेपरेबल ट्विन्स. जेन्ना जोडे जल्मता जायते फावट ताका कुशीन करूंक जायना, कुशीन करूंक जायना. इनसेपरेबल ट्विन्स. देवाचो मोग करून पेल्याचो मोग कोन्न नासतना रावंक जायना. पेल्याचो मोग करून देवाचो मोग करिनासतना रावंक जायना. जशें परी एका नाण्यांक दोनूय रुपां आसता, ते भाशेन ह्या नाण्याची दोनूय रुपां जावन आसा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. कॅनॉट सेपरेट. वेगवेगळे तरेन देवाचोच मोग करूंक जायना, पेल्याचोच मोग करूंक जायना. आनी बागेवन पावलो आमकां म्हणटा, जो कोण म्हणटा हांव देवाचो मोग करता पूण पेल्या सवे मोग दाखयना, पेल्याचो द्वेस करता, तो जावन आसा फटकिरो. देखूनच पेल्याचो मोग आनी देवाचो मोग बरोबर वेता. क्रिस्तांव म्हटल्यार न्हयच देवाचोच मोग करतलो पूण पेल्याचोय मोग करतलो. आमचें क्रिस्तांव जिवीत म्हटल्यार न्हयच देवाचोच मोग करूंक, देवाच्योच आज्ञा सांबाळूंक, पूण पेल्याय सोबें आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवंक. कांय फाटीं आमी पळयलां ह्या पॅन्डेमीक काळार कितें जालें आनी कितें घडलें तें. जशें परी जायत्या जाणांक हें दुयेंस लागलें, जायतो लोक मेलो, जायतो लोक पिडेंत पडलो. आनी असल्या वेळार हे भिरांकूळ पिडेन एक क्रिस्तांव भाव सोंपलो. सगल्या ताच्या गोच्च्यांक भिरांत लागली, भिरांत पडली. कोण ताची कूड मातयेक लावूंक आदार दितलो? असल्या वेळार मुसलमान भावांनी ताची कूड हॉस्पिटलांत आनी इगोर्जेचे शिमित्रीन हाडून सगल्या मानान मातयेक लायली. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ही घडणी आमकां कितें आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. क्रिस्तांव मनशां, गोच्ची मनशां विसरलीं, पूण मुसलमानांनी तांच्या शेजाऱ्यान व्हरून ही कूड शिमित्रीन हाडून मातयेक लायली. तर आमी पळयता देवाचो मोग
आनी पेल्याचो मोग बरोबर वेता. आयज आमी तरणाट्यां खातीर मागता आसतना देवाक जाय आमी केकेरीत भाशेन ओदीक करून तरणाट्यांनी जसो बागयोंत आगोस्तीन म्हणटालो, तूं देवाचो मोग कर आनी तुका जाय तें कर. म्हणजे देवाचो मोग करता तो मनीस कांयच वायट करचो ना. देवाचो मोग करता तो कांयच वायट करचो ना. देखून ही बागयोन आगोस्तिनाची उतरां सांगताली आमकां, जो कोण देवाचो मोग करता, देवाक पयलो वयलो जागो दिता, तोय मनशाय सोबे आपलो मोग दाखयतलो. बागयोन पोप फ्रांसीस ह्या आधुनीक काळार when we make God the center of our life, He prompts us to go beyond ourselves and our egoistic attitude to spread His goodness. तो म्हणटा, जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिविताचो माज करता, आमी आमकांच विसरता आनी एके भाशेन आमचें आपलेपण विसरून आमी दुसऱ्या सोबें बरेपण दाखोवंक पावता. तर असलोच तरणाट्यांक पाप साहेब फ्रांसीस ही शिकोण दिता आनी म्हणटा, जो तरणाटी देवाचो मोग करता तो आपल्या जिविताचो व्हड जाणा जावंक पावता. तशेंच पोप फ्रांसीस म्हणटा, क्रिस्तूस विवीत ह्या आपल्या दाखल्यान म्हणटा तो तरणाट्यांक उगडास करता, देव तांचो मोग करता आनी तांच्या जिवितांत कसलेय प्रस्न आयले जाल्यार तो तांकां साणिना. अशें ह्या दाखल्यान तो तरणाट्यांक एके भाशेन सांगता, दर एका तरणाट्यान देवाच्या पुताचो मोग करचो आनी ताकाच आपल्या जिविताचो माज करून आपलें जिवीत अर्थाबरीत करचें. टू मेक देर लायफ मिनींगफूल तांणी एके भाशेन देवाचो पुताचो मोग करूंक जाय. तर आयच्या तरणाट्यां खातीर मागुया. जेन्ना आयज आमी तरणाट्यां खातीर हो भेटलेलो आयतार तरणाट्यां खातीर मागुया. तांणी न्हयच देवाचोच पूण पेल्याचोय मोग करूंक आनी हे तरेन देवाच्यो आज्ञा पाळून तांणी एके भाशेन देवाक मान दिवंक, हे तरेन देवाच्या राजा खातीर ती पयस आसची ना. जशें जेजून त्या दोन शास्त्र्याक सांगलें, तूं देवाच्या राजांतान पयस ना, तूं देवाच्या राजाक लागीं आसाय, कित्याक तूं सगळे ह्यो आज्ञा सांबाळटाय आनी ह्यो सगल्यो आज्ञा सांबाळप म्हटल्यार सगळी सुमोट आटापता, सगळें समोरपण आटापता. देखूनच म्हणटा, तूं देवाच्या राजांतान पयस नाय. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो आयचो दुसरें वाचप, देवा बापान आपल्या एकल्याच पुताक परोम याज्ञीक नेमला. ताच्या याज्ञीकपणान सासणाचें आनी जे देवा सरशीं वचूंक सोदता तांकां तारण दिवंक ताका पदवी आसा म्हूण ह्या हेब्रेवांक बरयलोले चिटींतल्यान आमकां उगडास करता. जेजूजान आसा याज्ञीक सासणाच्या सासणाक एकूचदां ताणें ही बोली केली आनी आमकां आमची सगळीं पातकां खातीर ताणें आपलें समर्पण केलें. आनी तोच जावन आसा याज्ञीक मेल्कीजेदेकी परी सासणाच्या सासणाक आमची मागणी, आमच्यो विणवण्यो देवाक उबारता. तर आयज आमी खेरीत भाशेन ह्या आयच्या समोरमणांतल्यान देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवया. देवाचो मोग पयलो आनी वयल्या जाग्यार धरुया. आयज काल आमचीं भुरगीं तयारी करता दोतोनीची क्रिस्माक. जायते पावटी भुरगीं येवंक, तांकां धाडूंक तांची एग्जामी, तांचें हें तें आमी पळयता. गरजेचें कितें प्रायोरिटी आमच्या जिवितान आमी दिवंक सोदिना. दोतोन गरजेची न्हू काय. देखून हांवें गेल्या पाट सांगलेलें आयतारा, दोतोन कित्याक गरजेची, कितली गरजेची अशें एकलो आवय बापूय म्हणटा न्हू, पूण दोतोनूय गरजेची.
तीच ती देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवप म्हटल्यार ताची शिकवण घेवंक आमी पयले सुवातेर जागो दिवंक जाय. आमी जाणा आमच्या भुरग्यांक घडये कितलीं वर्सां शिकल्यान दोतोन तरी आसतना जायते फावट ही दोतोन तांची फकत गिन्यानाची ते दोतोनी वरवीं जेजू क्रिस्ताचो अनुभव तांकां आजून मेळूंक ना. देखून म्हटलेलें आसा जेन्ना आमी देवाचो मोग करता देवाचो अनुभव आमकां मेळूंक जाय. देव कोण तो आमी ओळखला जाल्यार आमच्या जिविताक आमी ओर्थ दितेले आनी आमचें जिवीत ओर्था बरें जावंक पावतलें. तर आयच्या दिसा आमी देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिवंक आमच्याय जिवितान प्रायोरिटी म्हणटा ती देवाक पयलो जागो दिवया. देवाक तर आमी पयलो वयलो जागो दिता तेन्ना आमी सगळे ताऱ्यार पडटले. न्हयच देवाच्या मोगान पूण पेल्याच्याय मोगान आमी वाडटले. कित्याक देवाच्यो आज्ञा सगल्यो न्हयच देवाचोच मोग करूंक पूण पेल्याय सोबे आमचो हुस्को दाखोवंक आमकां शिकयता आनी आपयता. तरेंच करूंक ह्या बलिदानांतल्यान आमकां आदार मागुया. उबी रावुया आनी आमचो बावाड एकाच देवा सोवे आमी जिवो करुया. सत मानता हांव देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गांनी प्रेतुमीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबे समलो आंकवार बरें कांय सोलमलो पोंच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्साक चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांक जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकाचें भोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजो एकलोच आमचो माय यादनीक आमच्यो गरजो आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार व्हरता. तरेच आमची विणवण्यो आमची गरजो आमची मागणी सर्गेच्या बापा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान विस्पांनी आनी मोतवेशांनी जे देव बापाचे बरेपण आपल्या जिवितांत अनुभवलां ताची फळां आपले बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक दिवंक बापाचो आदार मागुया. देव बाप आमकां जोन एकल्याक नांवान वळखता आमचो जोन एकल्याचो तो मोग कोत्ता आनी आयज तो ओदीक करून तरणाट्यांक आपल्या मोगाचे गोवाय जावन देवाचे राज बांदून आपयता. तांणी उदार मनान हें करून बापा लागीं मागुया. दिसपोटी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान बापाक वेल दिवन पवित्र पुस्तक वाचून मिसाचे भेटेन भोक्तीन वांटो घेवन हे तोरीन बापाच्या मोगान सगल्यांनी आनी अदीक करून तरणाट्यांनी वाडून वचूंक देवा लागीं मागुया. आयच्या समाजान तरणाटी बरे ते विचून काडूंक न्हय बगर खुशालकाय दितल्यो वस्तू आपणाक प्रयत्न करतात.
आमच्या तरणाट्यांनी असले परिस्थितीत चतूर रावूंक आनी वायटाक पाठ करून देवा लागीं मागुया. ह्या ओयतुंबराच्या म्हयन्यांत आमच्या फिरगोजींत कुटुंबान आनी समुदायान तेर्साच्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितांत एकवट संतोश शांती देवसांव वाडलें. तर तेर्साचे मागणें चुकयनासतना करूंक आनी तेर्सा वरवीं मारयेचो बावात आनी शेगूण आमचे करूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. मोगाड बापा आमची कांती मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ती दयीन आयकून घे. देवाच्या आज्ञांक पयलो वयलो जागो दिवंक आनी हे तरेन देवाच्या मोगान तशेंच पेल्याच्या मोगान आमकां भर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटणेच्या वेळार आमी गीत घेतल्या C27. म्हज्या बाबा म्हणीनय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. आमचे नाके पवित्र विचार देवा सर्वेस कोणवाड्या बापा ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मोळ बेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजे सुबाम काकुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर काड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवणाय तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचें सवें तुका मानप. पातोक मात सोडून हेर सगल्यान
आमचे गोतीन जियोंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर सततसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. वावाडताचो गोड परगटोया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलोले जे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नॅरिफेरा आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बोरमाचो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबामणाची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोटसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशा वारमारे देवाचे माये सांगाती तुजे पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदूतां आनी सरकाणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां माटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. क्रिस्ती जिवीत म्हटल्यार नुस देवाचोच मोग पूण पेल्याचोय मोग दोनूय आज्ञा बरोबर वेता. तोरेच क्रिस्ती जिवीत आमचे देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान जिवूंक बापाचो आदार मागण्यांतल्यान आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कळशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो त्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां काळयेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. जगाचो पोरबी आनी महिमा तुजी शासनाची आसतना. सुम्या जेजू क्रिस्ताक तुवें तुज्या तोर दुतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. जेजू आमचो माय यादनीक आमच्यो विणवण्यो देवा मुखार पावयता. ह्या ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या ते म्हाज्या भितर येवचें म्हाका पावना, तांच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुम्याचे वेळार आमी गीत घेतलें D9 पेज नंबर 51.
आतां मोगोचो बाबा तुजो मोगो केलो तसोच आमचो केलोय तुवें बाबाचो गांतू रावलोय तोशीच आमी तुज्यान रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा, तुझे देवीक बोळ आमच्या जिवितांत ओदीक ओदीक पोरसडो शेंक कोर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन बोल्ल्याय तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां तयार कोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. बसुया. आयज आमी ओतुमराचो म्हयनो शेवटाक पावयता आनी शेवटाक आमी आयज सायबिणीक मान दिता. निमाणो आयच्या दिसा ह्या म्हयन्यांत आमी तेस करीत आयल्या, जावं आमचे इगोर्जेन, जावं आमच्या कुटुंबांनी, जावं आमच्या कुर्सां लागीं वा कपेलांनी. आयज ताजो शेवट कसो. आयज सायबिणीक आमी दुपायतल्या, मीस जाल्या उपरांत सायबिणीचो तेस करतले आनी लादीन करतले. फाल्यां सोमार 1 नोव्हेंबराची सगळ्या सातां भक्तांची दोबाची परब. सकाळीं मीस जातले 7 वरांचेर, 7:30 न्हय 7 वरांचेर उगडास करचो. 2 तारखेर मंगळारा दीस सोमेस मेल्ल्या भावार्थ्यांचो उगडास. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीचो आमी उगडास करतले. पयले मीस सिमित्रीन 6:30 वाजता. मांडावळ करूंक फिरगोस गवळीक सोबा. दुसरें मीस जातलें इगोर्जेन 8 वाजता. मांडावळ करूंक सातिस्म साक्रामेंताची कॉन्फ्रारिया. आनी तिसरें मीस इगोर्जेन 9 वाजता. मांडावळ करूंक सेवा धर्मीक समिती. पयल्या मिसाक चड करून पयल्या वर्साचे, दुसऱ्या वर्साचे, तिसऱ्या वर्साची कोण मेल्ले आसात तांणी ह्या मिसांत माटो घेवंक तुमचे गोच्यांचे फोण सफाई करचे, नितोड करचे, फुलां घालची, वाती पेटोवच्यो न्हय. 5 तारखेर म्हयन्याचो पयलो संक्रांत पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कोमिया व्हरतल्या. सकाळीं भोव पवित्र संस्काराक नमस्कार 7 वाजता. उपरांत 7:30 मीस. येता त्या सोनवारा दिसा ऑल्टर सर्वस हांची जमात आसतली सांजे 4 वाजता. येता तो आयतार ऑल्टर ऑल गोवा ऑल्टर सर्वस हांकां भेटयलोलो आयतार. सकाळीं मीस 8 वाजता. मिसाची मांडावळ करूंक रुजाय सायबिणीचो समुदाय. मिसा उपरांत PPC
पॅरिश पास्टल कावन्सिलाची जमात आसतली मीस जाल्या उपरांत तो सगल्यांनी चुकय नासतना हाजीर जावंक मागता. आतां रिस्ट्रिक्शन्स बी कांय ना, देखून सगल्यांनी येवंक मागता. सांजे मीस इंग्लिशीन 5 वाजता. ह्या दिसांनी आमच्या क्रिस्म घेतलेल्या भुरग्यांक मागण्यांत दवरुया, तांचे खातीर मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. Hymn number T15. भाग्यवंतांक मारी आमचे पासत विनोद कोर. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बो भाग्यवंतांक मारेचे शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी सोतोसता. हे मोगाळा वयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सोर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गांत सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासमूट चलयताय सासणाच्या सासणा. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे दाय.